रोहन खंवटे नाजाल्यार हे डिपार्टमेंट बीजेपी गव्हर्नमेंट सदांच म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोन्स फक्त अटॅक करता तेंका हे नाका ते नाका आमी तेंका सजेशन्स दिवपाक येता रोहन खंवटेक हांव थोडे सजेशन्स दितलो आरजी कडल्यान तेका सजेशन्स दिता कित्याक स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जो आमचो मॅनिफेस्टो घातलो तो मॅनिफेस्टो तुम्ही ऑलमोस्ट कॉपी केला थँक्यू म्हणटा तुका तेका लागून आता हे तुका जे सजेशन्स आमी दितले ते तुम्ही कॉपी करचे कित्याक तुमच्या कडेन स्वताकडे तितली बुद्धी ना तितले तुमच्याकडे कॅपेबिलिटी ना प्लॅन करपाक लागून तेका लागून निखिल देसाय असलो इनएफिशियंट इनकेपेबल डायरेक्टर थंय बसयल्लो आसा जेणी टुरिझम इंडस्ट्रीची आणि या टुरिझमाची टोटल गोंयचे गोंयान वाट लायली सिंपल गजाल ह्यो टुरिझम डिपार्टमेंटाचो बजेट ह्या वर्सा हो बजेट प्रेझेंट जालो टोटल बजेट आसा भितर 247 करोड 247 करोड ह्या टुरिझम इंडस्ट्री एका वर्साक येता सो 5 वर्षांनी कितलो तुम्ही इमेजिन करा मोर दॅन 1000 करोड 1200 करोड हे 5 वर्सांक टुरिझम इंडस्ट्री येता आता हे 248 करोडातले टुरिझम इंडस्ट्री भायर भोंवपाक लागून तुमकां शॉक जातलो सगळे इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयान देवत आसा तुम्ही पळयताय गोंयच्या बिचाचेर नाल्यार गोंयान इंटरनॅशनल टुरिस्ट जो दिसान दीस कमी जायत आसा तेजी रिजनां भरपूर आसा तेजे उलोवपाक गेल्यार 4 दीस तरी 4 दीस सुद्दां पावपाचे ना ह्या हेतून तेंच्यांनी पार्टिसिपेशन इन इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्केट्स एका लागून तेंच्यांनी 12 करोड दवरला 12 क्रोर्स एका वर्साक इंटरनॅशनल मार्केटान गोंयचे टुरिझम प्रमोट करपाक ह्या सरकारान 12 करोड दवरला भितरले 10 करोड फक्त एडव्हर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी म्हणटात ते 10 करोड एडव्हर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी रोहन खंवटे काय कित्याक दाखयता की तो एक एज्युकेटेड मिनिस्टर आसा तो शिकता तसलो मिनिस्टर आसा सो तेका सांगता हे जे तुम्ही 12 करोड दवरला एक वर्ष हे 12 करोड जे आसा ते इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन मार्केटान वचपाचे तुम्ही बंद करा एकूच वर्ष ह्या 12 करोडांचे तुम्ही गोंयच्या सगळ्या टुरिझम प्लेसीसाचेर स्पेशली बीचीस तेचेर तुम्ही सीसीटीव्हीज लाया ह्या 12 करोडाचे हाय डेफिनेशन वॉटरप्रूफ सगळे सीजन आमचे जे सॅलिनिटी हे वेअर करतात असले बऱ्या क्वालिटीचे तुम्ही कॅमेराज लाया कित्याक तू म्हणटा पुलीस ना सो तुका पहिले सजेशन हे 12 करोड तुझ्या मिनिस्टरांक हेका तेंका पळय धाडू नाका इंटरनॅशनल टुरिस्ट मागीर हाडया पयली गोंयान जे टुरिस्ट ऑलरेडी आसा जाल्यार गोंयचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो पयली सारको करया सो 12 करोडाचो पयली म्हणल्यार तुम्ही सगळ्याक सीसीटीव्ही फीड करपाचे आणि कंट्रोल रूम्स सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम सेटअप करपाचे आता तुम्ही म्हणटा पुलीस कमी आसा जाल्यार इतली तरी तुमकां तकली जाय आसली की सीसीटीव्ही जर आमी लायले जाल्यार थंयच्यान मॉनिटर करून टार्गेट करून खंयच्या जाग्याचेर इलिगल एक्टिविटी चलता खंयसर हॉकर भोंवता खंय इलिगल जाता हे पळोवन तुमकां टार्गेटेड पुलीस स्टाफ व्हरून तुमकां ती एक्शन घेवपाक मेळटली आता त्या पुलिसांक आख्खे बीच वर फ्रॉम बागा टू सिकेरी तांकां कंटिन्युअस राउंड मारचे पडटा तांकां भोंवचे पडटा कोण मेळटा कोण मेळना पळटा सगळे गजाली चलता बिकॉज देर आर नो सीसीटीव्ही सो पहिले सजेशन सीसीटीव्ही करा पुलिस स्टाफ जे कमी आसा ते कमी स्टाफान हांगा काम करतले मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल येदी व्हडली टुरिझम इंडस्ट्री आसा पूण गोंयाक लागून स्पेशल पोलीस फोर्स जो टुरिझम इंडस्ट्रीक डेडिकेटेड आसा तसो फोर्स ना आयज तुम्ही पिंक फोर्स काढलो तसोच आम्ही सजेस्ट करता डीजीपी कडे उलोवन होम मिनिस्टरा कडे उलोवन रोहन खंवटेन स्पेशल एक फोर्स मागपाचो पुलिस फोर्स मागपाचो जो डेडिकेटेडली फक्त टुरिझम प्लेसीसाचेरूच एक्टिवेट आसतलो तेंची ड्युटी फक्त टुरिझम प्लेसीचेरूच आसतली हो दुसरे सजेशन तिसरे सजेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट जशे रोड सेफ्टी कमिटी तेंच्यांनी काढल्या रोड सेफ्टीची मीटिंग जाली डायरेक्टर सगळ्या डिपार्टमेंटाचे हेडांक घेवन कलेक्टरांक घेवन तेंच्यांनी रोड सेफ्टी कमिटी काढली आनी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती कडल्यान सगळ्या पंचायतीक एक सर्क्युलर गेले की तेंच्यांनी प्रत्येक पंचायतीन रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट कमिटी काडची आनी ती ऑलरेडी काडपाक चालू जाल्ली आसा एक बरी गजाल आमी तशेंच मागता तिसरो पॉइंट की रोहन खंवटे डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन वचपाचे आणि जितले टुरिझम प्लेसीस आमचे आसा जेंका पंचायत एरिया लागता ते सगळ्या पंचायतींक कंपल्सरी तेंच्यांनी टुरिस्ट प्लेसीस मॉनिटरिंग कमिटी प्रत्येक पंचायतीन काडपाची सो दॅट ते गांवचे लोक जे आसा ते वांटेकार जातले आणि आपल्या गांवचे टुरिझम कशे बरे चलतले हेचेर ते लक्ष दितले कित्याक तुमच्याकडे गव्हर्नमेंट स्टाफ कमी आसा म्हणून तुम्ही सदां आमकां एक्सक्यूज दीस रावता सो हे तिसरे पॉइंट चौथे हेतून तुम्ही हे जेन्ना तुम्ही करतले तेन्ना
एका रूल्स एंड रेग्युलेशन्स आणि गाइडलाइन्स तुम्ही फ्रेम करपाक जाय. ह्या सरकारान एक बोर्ड स्थापन केला, तो तुमकां दाखयता. एक गोवा टुरिझम बोर्ड, गोवा टुरिझम बोर्ड म्हणून त्यांच्यानी केला. त्याची मीटिंग्सूय जाल्ली आसा. ह्या गोवा टुरिझम बोर्डाक त्यांच्यानी एक फंड एलोकेट केल्लो आसा, अराउंड 2.5 करोड. ह्या बोर्डाच्या थ्रू तुम्ही गाइडलाइन्स ते फ्रेमवर्क करपाचे आणि ते गाइडलाइन्स हे सगळ्या कमिटीक दिवपाचे, सो दॅट इलिगल ऍक्टिव्हिटीज आसा, जे कितें न्यूजन्स जाता ते खंय ना खंय तरी कमी जातले. हो आमचो चौथो पॉइंट आसा. आणि जे कोंकणी आणि इंग्लिश दोनूय कॉपीज प्रत्येक पंचायतीकडे तुम्ही पावोवपाचे आणि त्या कमिटीची तुम्ही मीटिंग घेवची. मागीर नेक्स्ट पॉइंट 24 वरां हेल्पलाइन आणि एक ऍप, टुरिझम प्लेसीस विजील ऍप, हो कंपल्सरी रोहन खंवटेन काडचो. रोहन खंवटे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे व्हडले व्हडले गजाली करता, आयटी बाबाचे गजाली करता, जॉब क्रिएशनाचे गजाली करता, इन्फॉर्मेशन आणि आमची जी टेक्नॉलॉजी आसा ती खंय ना खंय तरी गोंयांत यूज करतो म्हणून तो गजाली करता. रोहन खंवटे एक सिंपल गजाल सांगता, तूं व्हडले व्हडले आयटी बाबाचे न्हीचे गजाली सोडून दी सध्या 1-2 म्हयन्या खातीर. पयली म्हटल्यार टुरिस्ट प्लेसीस विजील ऍप, हे ऍप तयार कर, सो दॅट बिचाचेर नाजाल्यार टुरिस्ट प्लेसीचेर जर कितें इलिगल ऍक्टिव्हिटी जाता, न्यूजन्स जाता जाल्यार ते रिपोर्ट करपाक लागून लोकांक एक ऍप जाय आणि एक हेल्पलाइन नंबर जाय, जो कंटिन्यू 24 वरां लोकांक खातीर अवेलेबल आसतलो. हे आमचे सगळे सजेशन्स आसा तेका. मागीर आमचे टुरिस्ट म्हणटा तो कमी दिसान दीस जायत आसा. दिसान दीस जेन्ना आमचे टुरिस्ट कमी जाता हेका भरपूर रिजन आसा. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आमची यूज जायना. तुमकां एक शॉकिंग गजाल सांगता, ह्याच बजेटान, ह्याच सरकाराच्या बजेटान एक लायन आसा, प्रमोशनल ऑफ टुरिझम थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी, आणि तेका बजेट कितलो एलोकेट केला तुम्ही शॉक जातले. आमचे आयज डिजिटल इंडिया म्हणून येद्या व्हडल्या लेवलाचेर बोवाळ चलता. रोहन खंवटे आयटीच्या नांवान व्हडली व्हडली भाशणां करता, पूण तेका बजेट एलोकेट केला 0 रुपीज. 0 rupees. It was shocking. Tourism industry आमची इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी आयज यूज करिना हे हांगा प्रूव जाल्ले. नेक्स्ट आनी एक गजाल जर तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार ह्याच सरकारान गोंयचे टुरिझम वाडोवपाचे जे गजाली सांगता. असिस्टंट टू गोवन हेरिटेज हाऊस टुरिझम, तेका कितले रुपया दवरला? 5 लाख रुपया. फक्त 5 लाख रुपया. म्हणजे भितर एक टॉयलेट सुद्धा बांदपाक जाय, रिपेअर करपाक जाय, ते पावपाचें ना. सो ह्या रितीन ही टुरिझम इंडस्ट्री हांगा चलता. बीच सेफ्टी मॅनेजमेंटाक हांगा शॉकिंग 48 crores आसा. 48 crores बीच सेफ्टी आसा. बीच सेफ्टी आसा विदाउट सीसीटीव्ही, विदाउट पोलीस प्रोटेक्शन फोर्स, थंय विदाउट मॅन पॉवर, थंयसर हे बीच प्रोटेक्शन कसलो करता. जाल्यार हे सगळे